कॅन्डल विथ कॅनडा ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो, आयज जे कलाकार तुमचे भेटेक आयिल्ले आसा ते जावन आसा फातोड्डा गांवचे. दोगूय गांवभाव पूण जायत्या तियात्रांनी जायते कोंकणी माचयेर तांणी आपलें योगदान दिल्लें आसा. म्हजे बरोबर आसा आज आमचो पयलो कलाकार बाब मिलाग्रेस फेर्नांडीस, जाणें कोंकणी पालकाचेर भरपूर योगदान दिलां, जाची आमी जायते फावटी तोखणाय करूंक विसरल्यात. एक बरो कलाकार, एक बरो गावपी, एक बरो पार्टिस्ट, एक बरो भुमिका करपी आयज आमच्या सामकारा आसा. येवकार तुका आमचे हे कार्यावळीन. आनी ताच्या सांगात्याक आसा बाब जॉन मिरांडा, जाणें कोंकणी पालकाचेर भरपूर योगदान दिल्लें आसा. इतलेंच न्हय, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस जीन्स टू गोवा. तितलेंच न्हय, ही इज द पर्सन टू स्टार्ट फॅशन शो विथ द प्रोफेशनल्स अलॉंग विथ रॅमो फर्नांडीस, द स्टार आयकॉन ऑफ गोवा. कोंकणी पालकार ताणें आपलें जायतें योगदान दिलां. देखीक आपले स्वताचे तियात्र जावं लँथन शोज तो तुमच्या मुखार दवरता. जेजू क्रिस्ताची भुमिका 10 वर्सां पासून तांणी केल्ली आसा आनी आजून पासून चालूच आसा. हाची चर्चा ह्या इंटरव्यून फुडें आमी कोच्ची आसात. तितलेंच न्हय, आमच्या कोंकणी पालकाचेर जायत्या फिल्मांनी तो दिसता, जायते भुमिका ताणें केल्या. तर आयज आमच्या समकारा आसा बाब जॉन मिरांडा. येवकार तुका आमचे कार्यावळी. कशे आसात? आसात बरे. फिट आनी फायन. फिट अँड गुड. ओके, सुरवातेकूच एक सोरोड प्रश्न विचारता. कोंकणी पालकार जायतो तुमचो वावर आसा. बाब मिलाग्रेस, तुवें जायतेंच केलां, जाल्यार कितें अनुभवलां तुवें कोंकणी पालकार आयज पासून? कितले तियात्र तुवें नाचोन जावं कांतारा करून? बरो स्टँडर्ड बरो वयर सरलो कोंकणी पालकाक. म्हणजे न्यू जनरेशन अशें येयलें, यंग सारकें. हांवें तेंचे बराबर काम केलां. कॉन्सेप्शन नेल्सन एंटनी, कळ्ळें ना तुका, साबिना. बट दॅट टायम यंगस्टर वॉज नॉट डे. कळ्ळें, आमी म्हणजे सगळे तेच्या आसले. पूण म्हाका आयरिस्तान डायवर्सान म्हाका चान्स दिलो आनी हांव बरो वयर सरलो. ओके, कितले पिरायेचो आसलो तूं तेन्ना जेन्ना तुवें पावल मारलें कोंकणी पालकार? कोंकणी पालकार त्या पावल मारल्या तेन्ना 15-16 वर्स कितें आसलो. 15-16. तुमची फामील जावं पयलींसान कोण तियात्रान आहली ओ कितें पण आहलें जाचे गूण तुज्या आंगान आयले आनी तूं तियात्रिस्ट जालो? मुगेलो पाय हें आहलो, सावदी कांतार बी म्हणटालो. म्हणजे ते हेजेर म्हाका हें येयलें आनी हांव लेजन ऑफ मेरी हे संस्थें आहलो. आनी फादर रुई फेद्रेक आमगे फातोर्डा हें आहलो कोपेलां. तेणें म्हाका कांतरी शिकयली आनी तेन्ना ते लेजन ऑफ मेरी ती जाता सप्टेंबर 8. तेन्ना ते हांव आसतालें थिंगा. तेन्नासान सुरवात जाली. सॉंग पासून तेणें म्हाका शिकोवपाक हें केलें सारकें आख्खें. आनी तेजेर हांव फामाद जायत गेलो. ओके, हुंच्या वर्सान कितल्या वर्सांचो आहलो तूं? उगडा आसलें 18-19. रायट. ओके, जॉन बाब, ताजी वळख ताणें करून दिली जाल्यार तुजी वळख तूं करून दिवचो ना? म्हजें नांव जॉन मिरांडा. आय एम बेजिकली फ्रॉम फॅशन इंडस्ट्री. पूण म्हजो पाय आनी पयलेच तियात्र ऑडिटोरियमान हाडलें. आनी तेन्ना आमी ल्हान आसतना आमी मॉर्निंग इस्कुला वयताले आनी मागीर इवनींग आमी सेल मारताले. तेन्ना बांदोडकारान ते टिकेटीचेर हें घातलेलो, म्हणजे इट्स अ कायंड ऑफ टॅक्स. ते सेल मारपा पडटाले टिकेटीचे आनी आमी इवनींग फूल इवनींग ते सेल मारताले. आनी एवरी संडे मागीर माय फादर स्टार्टेड दॅट मॉर्निंग शो. एक्चुली फर्स्ट मॉर्निंग शो म्हळ्यार केन्ना जायना आहलो. सो संडे आमी शो करताले आनी त्या देराचेर आनी सगळे तियात्रां सगळे मॅनेजमेंट बी यूज टू डू. सो दॅट्स हाव आमी तियात्रांची भितर ग्रो अप इन द तियात्र ओन्ली. आनी थिंगसान आमी तियात्रांची आवड पयली सद्या म्हळ्यार आमी कोंकणीची आवड पयली. आनी दॅट इज आवर मदर टंग. यू नो, सेकंडली इज अ कल्चरल हेरिटेज. आमचे तियात्र इतल्या वर्सां मोर दॅन द बिगर दॅन द फिल्म इंडस्ट्री. सो दॅट्स हाव इट हॅज ग्रोन, यू नो. आनी इट्स इन बिल्टींग. जे गोंयकाराक एक कला आसताच म्हूण खंयची जाल्यार आसता. आमकां एक तियात्राची आवड आनी तियात्रान वी हॅव एंटर्ड. एक्चुअली आय एंटर्ड क्वायट लेट in acting. Okay, what was the age? कितल्या वर्सांचो आहलो जेन्ना आयलो? No, maybe in I started first actually in my college days. Okay. That was English play. Only one show we had done. That was in Vasco. Okay. So that was it. मागीर तियात्रान हांव 2010 आयलो. And it just came to my way. Actually म्हाका एक दोतोरा रोल करपा जाय म्हणपा लागलो. And actually it just came. पयलीं म्हाका सुकोरीन आसतना एक ऑफर आयिल्ली in सुकोरीन तियात्र. Actually सुकोरीन तियात्र आमी करताले सगळे ऑल गोवा. And we have a record of सुकोरीन तियात्र. एकू हॉलान आमी 54 शो केले in you know in
Vidyanikita. And MAPSA we have done around 24 shows, Correct. which is record till now nobody has broken. So तेन्ना तेंगे एक डॉक्टर नाहलोलो. So that's how the offer had come to me. So हांव ready जालो सगळें केलें and suddenly the doctor appeared. Okay. So I had to turn back. ओके So now it came to me in 2010 and Judas Theatre आम काडलो, revived back again. तेन्ना म्हाका डॉक्टरा रोल करून म्हणपा. I said okay, मागीर तुका chance पडलो. chance पडलो. Then later after 1 year, director Ligorio Fernandez गाडी येयलो म्हणपालो तूं जेजू रोल करून म्हणपालो. I was surprised, like जेजूचो रोल करपा is quite difficult. Like. करेक्ट So it just, I thought it's a blessing for me to do the Jesus role. And it just came my way and I said, okay. Blindly I okay. Mole. And I went to the stage and did all that. See. But I managed with the grace हाऊ of वॉज God. अ स्टडी बिकॉज जेजूचो रोल करप तितले इजी न्हू ते Oh, I was blank actually. Then I asked him, Papa, kide, but you just give me some idea. Then I started watching Jesus is how he behave in films and all that. And that's how it came to me. दिसपाकूय तो दिसता हय जायजा म्हणटाय जेजू हांव क्रॉसाचेर आसता न्हू लोक नोम घेताय जेजू दिसता अशें म्हणटाय हाऊ डू यू फील वेन यू डू दॅट रोल I feel blessed. I feel really blessed. And it's a passion for me now, आतां कितें एक तियात्र करपाक जायते त्रास आसता आनी देवाचो तियात्र करपाक चड त्रास आसता. कमर्शियल कितें जाता दे अप्रोच यू करेक्ट whereas हा तियात्र वी हॅव टू प्रमोट. सो तितून जायतो देसपेसो आसता जायतो आसता people don't come also, you have to force them. करेक्ट So, but it's a joy once you do it. It's a passion that is, it's a love for that this thing, and it's a blessing actually. I feel, 10 to वर्सां their- जाली तूं जेजूचो रोल करता जेजूचो करीतलो, अजून जेजूचो करीतलो. सो इट्स युअर ओन प्रोडक्शन ऑर डुइंग फॉर Now it's my own production. Last 3 years my own production. COVID I'm 2 years bond उरले. Then after that I started my own production. ओके And along with Ligorio Fernandez, the script normally Ligorio Borita, and then I continue all that. So basically his work I'm continuing because he is now quite old, 85 years old zala. And I'm managing the group, everything, direction, producing, everything is mine. ओके सिन्स तूं जेजूचो रोल करता म्हणटच एक डायलॉग आमकां म्हणून दाखयतलो बिकॉज जेजूचो रोल करप म्हणल्यार लोक पीपल सी यू इन दॅट फ्रेम लायक यू आर अ Yeah. जीजस क्रायस्ट Yeah. सो आतां लेंथ सिजन आतां ऑब्वियसली थोड्या तेंपान जावचो आसा ताच्या पयलीं एक डायलॉग आमच्या लोकांक म्हणून दाखयतलो त्याच उमेदीन हय. बापा म्हाका सुम्या सुम्या म्हणून कोणच स्वर्गीच्या राज्यान भितर सोदतलो अशें ना, पूण स्वर्गार आसा त्या बापाची कुशी कोत्ता तोच स्वर्गीच्या राज्यान भितर सोदतलो. त्या दिसाक म्हाका जायते जाण म्हणटाले, सुम्या सुम्या तुजे आमी जायती विजमितां केली, तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले. तेन्ना हांव ताका स्पश्टपणी सांगतलो, कोटेपणां कोत्तल्यांनी म्हजे सोरशिल्ल्या कोटस्वरात हांवें तुमकां केन्नाच वळखूंक नात. जायती स्टडी तूं करता कळटा रायट ओके मिलाग्रीस बाब तुमी दोगूय एकाच ट्रुपान आसता आतां जावं हय तुज्या हय, जावं he is कॉलेजमा in my troop सद्या कॉलेजमा काडा हय कॉलेजमा. ओके कितें दिसता तुका कोंकणी मातशेचो जावं लेवल खंय आसा जेन्ना तुमी नाचताले आनी आतां जे तुमी पळयता पळय ते आतां न्यू जनरेशनीन बरें जालां न्यू फेसीस येयले बरें कोताय सारके बेस्ट लोकांक लायक जाता म्हणजे तेंकां हांवें लोक चोवपा येता. ओके तुज्या हिसपान जर कितें बदलोंक जाय कितें बदलाव येवपा जाय कोंकणी पालकार अशें तुका दिसता जे तुमच्या काळार आसले आनी आतां तुमकां दिसोन येना कांय सांगूं जायना आमच्या काळार आमी लांपी हांव घेवन करताले पेट्रोमास म्हणटाय ते करेक्ट आतां सगळी लायट फोकस विमान ते भाशेन करता आतां इम्प्रूवमेंट जाला जाय चड इम्प्रूवमेंट चड ओके दोगूय बाराबोन आसा एकाच ट्रुपाचे वांगडी म्हणटोच एक कांतार तुमचे कडेन आसतलेंच असं एक ॲक्च्युली ही इज अ प्रोफेशनल सिंगर Yes. बट आय कॅन सिंग बारीक तेच्या बारबो म्हणपा जाता. ऑलराइट ओके गो अहेड येशुआ ओ येशुआ हे देवा पुताचें नांव संवसारांत सर्वय गांवांत हे एकूच नांव फांकी जावं. सरोजनार निसोड वंडार म्हणूया सगळे गांव कुर्सार मेलो जिवून जालो ताचे गोवाय तूं आनी हांव. वाटसोतांनी जिवीत येशुआ ताचे शिवाय स्वर्गार पावनो जो स्वतांचो लोक तोच येशुआ तसलो कोणूय मजूर नजो आमचे जिवीत पासून येशुआ ताचे विणे कोण जिवो नजो आमच्या मोगाक फकत तोच मेलो नोमान ताका तो तुजो मोजो.
हे लेन्स शोआचेच कथा दिसता म्हाका हय, लेन्स शोआचे, लेन्स ओके शोआचे. पयलो जालो ना ओके This lyrics are written by Ligorio Fernandez. ओके Yeah. मिलाग्रिस बाब एक सोरोर प्रश्न तुका कितें दिसता तुका ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टंट और टॅलंट इज इम्पॉर्टंट बोथ बोथ वाय डू यू से दॅट ट्रेनिंग इज इम्पॉर्टंट बिकॉज somebody is training you somebody is taking means दाखयता तुका तेगे काटा भायर कितें आहा तें आर्ट कळ्ळें आर्ट काळ म्हणटरी तूं काटा आपूण हें जाता आनी लोकांक दाखयता ओके आनी टॅलंट टॅलंट म्हणजे तुका तें तुजें आहा न्ही आतां तुवें म्हाका सांगिल्लें उमके एक डायलॉग म्हूण हांवें म्हणलें हांवें तें मातशें जायत पाड उच्चारून लोकां मुखार दाखोवपाक जाय तुजी प्रॅक्टीस तू कसो करतालो आरसो. आरसो तुजो फ्रेंड हय आरसो Okay. Alright. मुगे मागीर व्हडला आरसो आहलो काबडा Okay. थिंग रावन कोतालो ओके सगळें डायलॉग पासून पार्ट पासून एकलो उलयतालो एकलो कोत्तालो पयलींच्या टायमार चेडवां चड मेळोन नासली सो आमच्या तेंपार चेडूं जायत येयलीं ओके मुज पण आता तेच ट्रेंड पत्ते येयला दिसता म्हाका होय, तुका पत्तून ताकाय येयला. जायती भितर चल्ल्या जायत जायत Yeah, जायत good answer. there. ऑलरायट ओके फुडें हांव तुका विचारूंक सोदता क्रिटिसिजम्स जायते येता जाका लागून थोडीं भुरगीं जावं फाटीं सरता जाल्यार तूं क्रिटिसिजम कसो पळयतालो जावं कसो डील करतालो बरे भशेन क्रिटिसिजम येयलें म्हणटरी हांव तेजे विचार करी बाबा कितें येयलां कितें आनी हांव मागीर तें इम्प्रूव करी आनी हांव मुगे कोतालो दाखयतालो अरे हें चुकल मुगेलें हें साबा जालें हें साबा जालें ते भाशेन तुका हें कोता मिलाग्रिस बाब खंयचे तियात्र आसले जातून तुवें भुमिका केलेली आनी तुजी उगडासा उरपा सारकी एक भुमिका खंयची ती जॅस्मिना जुदास जुलियस सीझर पापी हां ओके देन टापोट आनी कसलो जॉकोबो रोल तू करतालो विलियन सगळे चड सगळे विलन चड विलियन म्हणटच तुकडे विलनाचे डायलॉग आसोंक जाय आतां कितलीं वर्सां 70 वर्सां जालीं ओके तू विलन आसलो हय ओके पोवपा दिसना विलन ऑलरायट ओके विलन म्हणटच आनीकूय प्रश्न जायते आहा पूण जेन्ना आमचो इंटरव्यू मागीर रोखडो सोंपचो ना तो चालूच उरतलो एक सोरट प्रश्न विचारता विलन जावपाक कितें गरजेचें विलियन जावपाक कांय आसता म्हणजे तुगे मातशें मुखामोड रागीश आसपा जालें म्हाका कली हेर आहले ओके सार लांब एश आनी हांव केन्ना केंस उगयनासलो ब्रश म्हणटो यूज करनासलो Okay. एश हें केलें सार बसतालें सारकें ओके आनी क्लिक खंयच्या तियात्रान जालोलो खंयचो एक जुलियस सीझर ओके तो कोणाचो लिकोरीचो ओके तितू कितें विलनू विलियन ओके लोक कितें म्हणटालो रिस्पॉन्स कितें आहलो सारको म्हणजे लोक भितो येवन हें बी करी म्हणजे चोवपा तेन्ना आमी यंग न्ही सारके बॅचलर न्ही Correct. सगळे लोक येताले बॉम्बे जावं गोंय पासून बरो येतालो लोक ओके चोवपाक मिलाग्रिस बाब आतां लेंथन शो सोडून तुका केन्ना दिसता आपूण तियात्रांनी आनी भितर सरो सो सिन्स यू आर रिटायर्ड बट स्टील यू हॅव दॅट वील इन यू जाल्यार बट आतां न्यू जनरेशन येयलां तेणी तें मुखार व्हरपाक जाय Correct. कळ्ळें तेंका चान्स दिवपाक जाय आमच्या टायमार आमकां चान्स दिलो प्रोफेशनलांनी कळ्ळें आनी तेजो हें केलो अनुभव घेयलो आनी लोकां मुखार येयले आनी दाखयले फिल्मान पासून जावं पेद्रो पोदेर पासून तातूंत तूं आसा हय हांव आनी मुगे बायल या कितें करता तितून ती ते एकले चेड्या पाय जाता तो केला तुवें हय रिसंटली पासून केल्या हय, recently रायट पासून ओके फुडें आनीक जावचें आसा कितें पळय आनी कितें ते Angle करपा न्ही. ओके जॉन बाब तुजें तियात्र खंयचें जावं फिल्मांनी तुवें केला आय थिंक Yeah, नौशा three Nosha केलें म्हाका दियात आनी गियात आनी दियात आनी राकोंडा जॉन डिसिल्वास एक्चुअली ओके तियात्रांनी जायतो तुजो आस्पाव आसा या आतां लेंथन शो तुजे काडटा म्हणटच तयारी कितें केल्या हय आमी तयारी चालू आहा न्ही Ready हांव आहा? एक्चुअली हांव प्रमोट करपाक स्टार्ट केलें Okay. बेसिकली स्टार्टेड गोइंग टू द चर्चीज एंड ऑल दॅट इज स्टार्टेड ओनली एक्चुअली आमी पयले ऑक्टोबराक स्टार्ट करूं पडटा सेटल द मायंड Correct. फर्स्ट एंड देन मागीर स्लोली नाव स्टार्टेड मुवींग आतां चर्ची वचपाक आमी स्टार्ट केलें हॅव यू किक्ड ऑफ द फॅशन इंडस्ट्री No, that is still there in my heart. It is still there in my heart. गोईंग हँड इन हँड Hand in hand. That will never go. Actually, that was my inborn thing, you know. So, I'm a fashion lover actually, and I feel dressing is is just not to cover your body. You have to dress for fashion. करेक्ट Every woman or every man has to dress for fashion, not to just cover your body, and you have to carry the style. That is very important. Whatever that you dress, you have to carry it. If you're able to carry it, anything suits you. कितें लागून दिसलें तुका आपूण तियात्रांनी भितर सरतलो That- ओनली बिकॉज ऑफ युअर फादर और डीड यू हॅव दॅट थिंग इन युअर मायंड No, in fact, पयलीं हांव ल्हान आसतना my uncle was diverse तियात्र बरयलो. He's my uncle actually. And my cousins, first cousins, were acting in that.
आनी ते सदां ते दोगूय व्हडले आहलोले आनी दे वर एक्टींग एक्चुअली दॅट टायम आनी तेंगे रोल आसतालो एकल्या पांय मोडटालो एंड देन द अदर ब्रदर इज टू सिंग पांय जो भाव तुजो पांय मोडलो कोणी कितें जालो तो म्हणटा ना म्हजे पांय आम पोस्को आनी ऑल दॅट इज टू सिंग आनी इज टू सिंग कांत नासतना हुस्को एश कोन्न नायस सो दॅट गॉट स्टील इन माय हार्ट लायक इट्स गॉट टच लायक So ताका लागून and it's see what happens see theatre म्हणल्यार after all it gives you identity it's a mother tongue it's a culture करेक्ट and because of theatre though people criticize here and there are theatre is so करेक्ट but somewhere it's giving you identity today theatre is different theatres are different it's not about educated people are there good intellectual people are there so it's a good identity and theatre has given us all this it's a blessing for us सो आता कंटिन्यू चालूच असतलो oh theatre is a passion you cannot go ऑलराइट ओके आजच एक रॅपिड फायर राउंड करूया धाकटुलोच तयार आसा yeah sure ओके ऑलराइट ओके ऑलराइट रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो बाब जॉन मिरांडा तयार आसा sure ओके कशी try तुवें निमाणे टीव्हीचेर कितें पळयल्लें I watch Office ओके तुका एकलोच वेळ सारूंक जाय जाल्यार तूं खंय वेता coffee shop coffee house ओके Sit with the भायर coffee. हॉटेलाचेर तुवें सारकी बरी वस्त खायलेली खंयची I think last I had steak in Europe ओके तुजी सामकी वर्स्ट हॅबीट कसली worst habit is kind of negligence ओके जरी तर तूं खंयची दुसरी भाशा शिकचो आसलो जाल्यार एक सुमाना भितर तूं खंयची भास शिकपाचो Portuguese येयना no my teach and beats ब्रश अप करूं Brush जाय up, teach and जेन्ना तूं फोन आन्सर करता तेन्ना तूं पयलें कितें म्हणटा hi जरी तर तुका टीव्ही शोआंतलो एक कॅरेक्टर जावं दिसलो जाल्यार तूं कोण जावपाचो I would love to be Amitabh Bachchan आयटी लागून ओके एक कातार जे तुका खुशालकाय दिता आयकोतच Swapna ओके Swapna bhai. भुरग्यापणार तुका कोण जावपाची आवड आसली I think they're destined to be a fashion ओके तूं सॉक्स घालून न्हिदता वा काडून न्हिदता Karan तुजो सामको बेस्ट कॅरेक्टर रोल खंयचो Jesus Christ ओके तुका कोणाकूय एडवायस दिवंक जाय जाल्यार तूं कोणाक कसली एडवायस दितलो to be a good human being and a good character be a good human being first that is very important तुका चोड कितें हांसयता when some Selvi's comedy ओके तूं निमाणो केन्ना आसलोलो I think watching a TV show ओके तुजे लागीं खंयची वस्त चोड सांडटा चडशी सांडा गेली वस्त जरी तर तुज्या जिविताचेर एक पिक्चर काडपा आसलें जाल्यार तूं कशे भाशेन काडपाचो रोमॅन्टीक कॉमेडी ड्रामा एक्शन romantic ओके तुजो तियात्राचो फेवरेट डायरेक्टर कोण those ones ऑलराइट ओके वेल प्लेड मिलाग्रेस बाब तयार आसा ओके आता तू चिंता आसतलो हांव तुका कितें विचारतलें नेरो जालो ओके ऑलराइट रॅपिड फायर राउंड विथ आमचो बाब मिलाग्रेस भुरग्यापणाली तुजी बरी बेस्ट मेमरी एक उगडासा उरपा सारकी खंयची बेस्ट मेमरी कितें आहा उगडास काय नाही असं काय ना सगळे इरेज जाला Break ओके जालो. केन्ना तरी तुजो कार एक्सिडेंट जाला ना म्हाका आण मारला हाटल्यान ओके तुवें पयली केन्नाय पयली मोगान केन्ना पडलोलो ना एकू एकी पाट पाटी. पडलो आनी तेजे फायनल काजार केलो जालो ओके तू चडसो कोणाची एडवायस घेता मुगे बायलेचोच आनी भुरग्यांचो ओके तुज्या दिसाची सुरवात तू कशी करता सकाळ उठून रोजार करून देवाको मागून मिसा वयता बस दॅट इज ओके माय एका वडीन तू तुजी वडवीक सांग गुड ह्युमन बी ओके रायट ओके तू चड फोन कोणाक करता मुगे चेडे आनी चेडवा दिसाक तुकोडे कितलेदा चावयो वा फोन सांडटा सांड न्हय पूण मिसप्लेस आसता ओके तुका तुजे गोरकांनीचो राग केन्ना येता केन्नाय ध्यान ह्या वेळार तुजे गोरकांनीचो कसलो सेग्रेट तुका म्हाका सांगो दिसता कितें सांगता गोरखान पळयतली टीव्ही शो चोयली काय सिक्रेट ना कांय सगळें ओके टॉप सिक्रेट तुजो सगळ्याहून गाजलेलो तियात्राचो रोल खंयचो जुलियस सीझर Okay. एंड जुदस तू चड बेजार केन्ना जाता केन्ना बेजार येता तुका चड वेळ भुरग्यांक फोन येयलो ना तर टेन्शनान ओके मिलाग्रस फेर्नांडीस हाजें खाशेलेपण कितें मिलाग्रीस इज मिरेकल ओके तुज्या आवडीचो तियात्र म्हजो आवडीचो तियात्र जाकोबाचो
कागद तूं बेकार आसता तेन्ना तूं कितें करता जायतें चिंता ओके जायतेंच ओके एक काता जे सदांच तुज्या तोंडार आसता सगळें गेलें आतां ऑलरायट वेल प्लेड वेल डन ऑलरायट सगळे रावंड म्हजे बरे भाशेन खेळले बरे भाशेन तुमी इंटरव्यू दिलो आनी निमणी म्हणटे रीड माय लिप्स खेळच्या पयलीं एक ल्हानशी एडवायस तूं कडल्यान आमच्या व्ह्युअर्सांक कितें सांगूं सोदता तूं जे तुज्या कावजान आहा तें म्हणजे आमच्या तियात्रान न्यू जनरेशन हेचे कितें आतां सगळे क्वॉलिफाय आहाय करेक्ट पयलीं आमगे हितून क्वॉलिफाय नासले बाय हाडकून ते बाडे शिंकताले स्टेज येताले उबे रावताले कित्याक म्हाका आजून उडगा आसा डायवर्स तियात्रान नेल्सन न्हिदलो आसतालो वयतालो म्युजीक आयकले येतालो वयर दॅट इज माय हें अशें सारको हांव सरप्रायज जाय आं आतां भुरगीं सगळे शिकले आनी तेणी शिकोव अशें करून ते तियात्र मातशें सांबाळपाचें करेक्ट ऑलरायट आर यू ऑल रेडी टू प्ले माय लास्ट एंड फायनल राउंड रीड माय लिप्स Yes. yes Right. ऑलरायट ऑलरायट रीड माय लिप्स विथ आमचो बाप मिलाग्रेस आनी जॉन तयार आसा ओके Right. फर्स्ट शीट okay and your time starts now फायटींग बॉक्सिंग 30 seconds तू गॅस करीत राव मूठ मारपाचें आनी मागीर हाक करपाचें मार ताका सोड नाका मार ताका सोडनाका हय. okay second one Okay. Oh, this is good. done your time starts now कार सार वयर आस नाल्यार फ्लायटीन विथ कार चलोवपाचो आनी वयर आसपाचें सांग समन ना घाल 30 seconds हा कार आनी तूं चलत ओके सांग तेका कार फास्ट वयता अच्छा अच्छा ओके लास्ट चान्स थर्ड वन ओके रेडी रेडी ओके चल तेका कितें चान्स नेक्स्ट तुका ओके and your time starts now संसार 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 आनी तूं देवा आर्ग करता ऑलराइट ओके सांग रिती आयदोण चोड आवाज करता ऑलराइट ओके नेवर माइंड आता आम्ही पत्ते करूया आता तू सांग पळोवया तो कितलो सांगता तो ओके रेडी रेडी ओके मिलाग्रेस बाब तयार आसा हय ओके फर्स्ट शीट तूं ओगी कित्याक बसलय ओके and your time starts now लिपसिंग तूं कित कोता तूं ओगी कित्याक तूं कित कोता कितले भुरगे आहाय व्हडल्यान सांग नाका स्लो कितले भुरगे आहाय तूं 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 कित उलयता कित सांगपा सोदता तूं हांव कोण हांव कोण सांगत राव सांग तूं ओगी कित्याक आहा
Oh, I did the opposite way. Second one. Okay, second one. इझीला बरोबर सांगला पुरते नाल्लाचो बोंडो Zale? Okay. And your time starts now. I don't. कितें आहा भितर Lip sync, Ah. lip sync. नाल नाल्ला बोंडो आनी बोंडो Close up, तू close up. सारखें Ah. सांग. करेक्ट नाल आनी बोंडो नाल्ला बोंडो नाल आनी बोंडो आनी सारको आहा तू सांग. नाल्लाचो बोंडो नाला बोंडो दोनी सारकें आहा. All right, one more. Okay. आनी लास्ट मरे तेजेरी चड हें बरें सारकेंची सुण्याची शेंपडी सुण्याची Okay. And your time starts now. Lip sync, lip sync. रुमान रुमान भायर आहा कितें आहा सुण्या शेंपडी सुणे स्नेक रुमान सुण्याची शेंपडी सुणे वांकडी All right, सुणे well बोला played. है. पण तू जिंकलो. एक point तुका. बट इवन सुणे आय सेड एक्चुअली All right. All right, it's time to say goodbye with adios. तुमकां दोगांकूय कार्ड सांगता देव बरें करूं म्हणटा. तू पयलीं काय कर? सद्याक तुमी हांगासर आयले तुमचो मोलादीक वेळ काडून आनी मुलाखत घेवन म्हाका संदी दिली म्हूण काल सांगतान तुमकां दोगांकूय देव बरें करूं म्हणटा. तू काय करू आनी सगळे म्हजे रावंड बरे भाशेन खेळल्यान तू जिंकलो म्हणून आय वोंट बी बायस दिस इज फॉर यू प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काल Thank you very सांगतान much. देव बरें करूं आनीक हे बिलागीस बाब तुका Thank you. प्रुडंट मिडियाच्या नांवान एक Thank you. ल्हानशी भेट दोगांयकूय तुमकां काल सांगतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी चड देव बरें करूं म्हणटात पयले सुवातेर प्रुडंट मिडियाक आनी सेकंडली कॅन्डिडाक आनी ताची एंटायर टीम जाणी आमकां हो संदी दिली म्हूण आनी कॅन्डिडाक चड देव बरें करूं म्हणटा कित्याक हें असले प्रोग्राम ताणें क्रिएट करून आनी ताचें ओन क्रिएशन केलें म्हूण आयज हें कॅन्डिडेट विथ कॅन्डिडा बहुत फांकीवंत जालां आनी सगळेच आतां पळयता इज अ हावज होल्ड इट्स कायंड ऑफ इट्स अ टी व्ही प्रोग्राम सो आमकांय एक संदी मेवली म्हूण आमी चड देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच आमी नशिबोन समजता कित्याक ही आमकां एक फोरम मेवली आमचे टॅलंट दाखोवंक आनी लोकांक आमी कोण तें दाखोवंक म्हूण कित्याक पयलीं तियात्रिस्तांनी जायतो वावर केलो पूण तांकां असली संदी मेळोंक ना जो तेमी वावर केल्लो ताचें फळ आमी भोगूंक पावले म्हूण आमी नशीबवान म्हूण समजता आनी अशेंच तुमी आमच्या कलाकारांक तियात्रिस्तांक व दुसऱ्या कलाकारांक असली संदी दिवची आनी अशेंच आमचें तियात्र आनी दुसरी माची आमची गोंयची कल्चरल हेरिटेज सदांच राखची आनी मुखार व्हरची म्हूण मागता. देव बरें करूं देव बरें करूं. तुमकां सगल्यांक आमची कार्यावळ पळयतल्यांक चडांत चड देव बरें करूं. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर कॅन्डिड विथ कॅन्डिडा. आज गोंयांत डिझलाच्या धुंवराक लागून कितलेशेच प्रदूषण वाडलां. हवेन वाडलेल्या कार्बनाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक त्रास जाता. अरे डिस्टर्ब करू नाका रे राम असो. जशे व्हडल्या व्हडल्या शहरांनी प्रदूषणाचो लेवल वाडला तशी दुयेंसांय वाडल्या. अशीच परिस्थिती आमच्या गोंयांतूय येतली काय असो सगळ्यांक भंय पडला. अरे बस येता. अरे बस येतली जाल्यार गोंग 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 करून आवाज करतली. पेरे 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 करून होर्न मारतली. कळ्ळें मरे. हे कितें रे आवाज जातो ना हुंगरय ना. कसलो चमत्कार. चमत्कार न्ही गोंय सरकार पोल्युशन फ्री इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस धांवतात गोंयच्या रस्त्यार.
कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाच्यो ई बसीस विथ फुल्ली एअर कंडिशन 40 सिटिंग कॅपॅसिटी USB सॉकेट्स रिजनरेटिव्ह ब्रेकिंग सिस्टम आणि प्रवाशांच्या सुरक्षे खातीर एमर्जन्सी बटन. कदंबा बसी आमकां जितल्यो फॅसिलिटीज दितात तितल्योच फॅसिलिटीज म्हाजी बस ह्या स्किमी अंतर्गत जवळ जवळ 25 प्रायव्हेट बसी आमकां दितात. म्हणजे स्टुडंट्सांक कन्सेशन, सिनियर सिटीजन्सांक कन्सेशन आणि कॅन्सर पेशंट्सांक फ्री ट्रॅव्हल. इतलेंच न्ही, प्रायव्हेट बस ओनराक सुद्दां ह्या स्किमींतल्यान खूब आदार मेळटा. आ करून कितें पळयता, आतां उलय. आता किती उलो भिवपाची सोड, आता उलोवपाची गरज ना. शुद्ध श्वास, आरोग्यदायी प्रवास, आरोग्याची हमी गोंय सरकार पडचो ना खंयच कमी.